नमस्कार येवकार सुयश गावणेकार प्रुडंट खबरो दिता सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। कोरोनान दिसाक 5 गेले 72 वरांत 11 आंकडो 53चेर 5य गेले कोविड हॉस्पिटलांतूच रजांव कोमॉर्बिडिटीचे गोंयांत एंटीजन टेस्टिंग नेट घरमंत्री अमित शहा पॉझिटिव्ह। असिम्प्टोमॅटिक दुयेंतीक होम आयसोलेशन घेतले जाल्यार ऑनलायन एक कटकटी दुयेंतीक ईमेल युजर आयडी सक्ती अडचणी सुटा मेरेन दुयेंती ना धड सेंटरांत ना धड घरा। सोमारा सावन टिचरांक स्कुलांनी हजेरी अनलॉक 3 स्कुलां 31 ऑगस्ट मेरेन बंद। मात गोंयांत सांजे मेरेन शिक्षण खात्याचे सर्क्युलराचो पत्तो ना, स्टुडंट ना तरी शिक्षक स्कुलांनी। आयआयटीचेर 70 2 गट भायले येवन वातावरण तापयतात, लोकांक चिथायतात। आयआयटीक तेंको दिवंक गुळेली आयआयटी बचाव 70 गांवांनी सयांची मोहीम। लॉकडावन अनलॉकांतूय 70 थापटी नेटान क्रायम ब्रांचीच्यो धाडी लाखांनी कॅश जप्त। वाळपय पुलिसांक कोणूच दिसना, मटकेवाल्यांकय लॉकडावन अनलॉक सारखेच। आनी मयेचो आदलो आमदार सभापती अनंत शेट अंतरलो। 7 दिसां फाटीं जीएमसीत केल्लो एडमीट, फाटोटेर 3 निमाणो स्वास। गोंयांत कोरोनाचे एकाच दिसा 5 बळी गेले। सगळे कोविड हॉस्पिटलांतूच गेल्यात। कोमॉर्बिडिटीची रजावां। जुवारी नगरांत 54 वर्सांचो, हेडलँड सड्यार 72 वर्सांचो, बायणा 45 वर्सांचो, न्यू वाड्यार 72 वर्सांचो, आडपय 54 वर्सांचो दुयेंती अशे कोविड हॉस्पिटलांतूच 5 जाण गेल्यात। 72 वरांत 11 जाण गेले। कोरोना दुयेंतीचो आंकडो तेकलो 6,500 जिल्लो हॉस्पिटलांनी एंटीजन टेस्टिंग नेट। तेवटेन दिल्ली घरमंत्री अमित शहा पॉझिटिव्ह। गोंयांत कोरोनाचे बळी ह्या दिसांत चडूच वाडल्यात। दिसाक 5 गेले, फाटल्या 72 वरांत 11 गेले। बळींचो आंकडो 53। आज 5 दुयेंती गेले। पयलो जुवारी नगरांतलो 54 वर्सांचो, दुसरो हेडलँड सड्यावयलो 72 वर्सांचो, तिसरो 45 वर्सांचो बायणाचो, चवथो आडपयचो 54 वर्सांचो, बायणाचो 72 वर्सांचो अशे 5 जाण 24 वरांत गेले। सगळे मडगांवां कोविड हॉस्पिटलांत एडमीट आशिल्ले। विचारल्यार सरकार म्हणटा दुयेंती कोमॉर्बिडिटी वाले। कोरोना दुयेंतींचो आंकडो 6,500 तेंकलो। दुयेंतींचो आनी बळींचो आंकडो चडूच नेटान वाडूंक लागिल्ल्यान हुस्को। कोरोनाचे दुयेंती मोठ्या प्रमाणांत वाडूंक लागल्यात। मात हेल्थ बुलेटिना प्रमाण एक्टिव्ह केसीस 1700चे आसपास। आरोग्य खातें नवे एसओपीच्या आदारान दिसाक 200 दुयेंतींक डिस्चार्ज दिवंक लागला। डिस्चार्ज दिल्ल्यांचो आंकडो 4,500 वयर। कोविड सेंटरांचेर ताण वाडिल्ल्यान टेस्टिंगाक कातर लायल्या। पेंडींग रिपोर्टाचो बॅकलॉग क्लियर करपाचे यत्न। सुमार 7,000 वयल्यान आतां रिपोर्टाचो बॅकलॉग 3,000 सकयल पावला। कोरोनाच्या अरिश्टांत लोक पादेशीर जाल्यात। तातूंत म्हापशा मार्केटांतले रस्ते ब्लॉक केल्यात। पे पार्किंगूय केला म्हूण बोवाळ। हेंच्यांनी आतां पळय हें घातला पळय, एक बॅग आनी एक मनीस सुटना। इवन हें घातला तें वायटूय म्हणिना हांव, बरें आसा, पूण तें घालतना कितले घालूंक जाय आसले आनी कितलो जागो सोडूंक जाय आसलो पळय। मनीस सुट्टा, गाडी ना सुटल्यार पुरो, मनीस सुट्टाक इतको जागो घालूंक जाय आसले, तेंच्यांनी थंय घालूंक ना। गेल्या तुमी कोविडाच्या निमतान सगळ्या लोकांनी वाड्यांनी सगळ्या लोकांक कितें कितें वाडले, ते कित्या खातीर वाडले? कारण लोक खरोखरच गरीब आसात, तेंचे कडेन कांय ना म्हणून, आनी त्याच लोकांनी आज तेच लोक तुमी आतां तांकां लुटतात। अशें करूं नाकात। तेन्ना आमी तुमचे कडेन मागता कळकळीन ह्या सीएमानूय हेचेर लक्ष घालचें की हांगासली पे पार्किंग बंद करची, कारण लोकांक खंयच्याच त्रास जावचो न्हू। पूण हांगा जर एक कसले भायली गाडी कसली येयली, स्कूटर हे व्हॅन बी कितें येयली माल आमकां भितर व्हरपाक, जाल्यार तेजे सुद्दां ते पयशे घेतात। पुलिसांनी पीपीई किट घालूंक जाय म्हूण कोयंगूटचो आमदार मंत्री मायकल लोबो म्हणटा। लॉट ऑफ PPE kits to Mapsa police station, fire department, that is Directorate of Fire Services in Pilen. They are the frontline warriors. As and when somebody does a test,
of corona and if somebody is positive, the police have to go first to bring them out of the house and tell them to sit in the 108. Sometimes there are cases where people refuse to come and they even push the policeman, touch the policeman out of anger. This is the time, it's very important that the policeman wears a proper kit, especially the shield, gloves, and at least the top part of the PPE, that is the jacket. It's very important. So we have distributed in Mapsa police station, Anjuna police station, fire Directorate of Fire and Emergency Services in Pilan, Mapsa. We are also giving now in Kalangut police station. If any other police station requires, we will definitely help. घरमंत्री अमित शाह कोरोना पॉझिटिव्ह. कोरोनाची सुरुवातीची लक्षणां दिसूंक लागिल्ल्यान आपूण टेस्ट केली. रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आयला. हॉस्पिटलांत ॲडमिट जाला. आपल्या संपर्कात आयिल्ल्यांनी तपासून घेवचे, स्वताक आयसोलेट करचे म्हूण ताणें ट्वीट केला. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. असिम्प्टोमॅटीक दुयेंतींक होम आयसोलेशन घेतले जाल्यार एक कटकटी जावंक लागल्यात. पेशंटाक गोवा ऑनलायनाची आपलीच युजर ID तयार करून अर्ज करूंक मेळटा. अशा वेळार भुरगीं आनी जाणट्यांक तो पर्याय घेवपाचो आसल्यार आदीं स्वताची ईमेल ID आनी युजर ID करपाची. ह्यो तंत्रीक अडचणी सुटा मेरेन असिम्प्टोमॅटीक दुयेंती ना धड कोवीड सेंटरांत ना धड घरा. वाडट्यो कोरोना केशी पळोवन सरकारान कोवीड सेंटरां वेलो आनी आपलो ताण उणो करूंक आतां बाकीच्या राज्यां भशेन होम आयसोलेशनाची पद्दत सुरू केल्या. असिम्प्टोमॅटीक पेशंटांक हो होम आयसोलेशनाचो पर्याय घेवंक मेळटा. आतां मेरेन सुमार 150 लोकांनी होम आयसोलेशनाचो पर्याय घेतला. मात ते खातीर गोवा ऑनलायनाचेर ऑनलायन अर्ज करचो पडटा. मान्यताय कलेक्टर दिता. गोवा ऑनलायनाचेर वचून आपली युजर ID करप. युजर ID तयार करून पासवर्ड सेट करप. ID करपाक फोन नंबर, ईमेल ID लागता. गोवा ऑनलायन लॉग इन करून होम आयसोलेशन पर्यायाक अर्ज करप. आतां कोवीड पॉझिटिव्हांचेर होम आयसोलेशनाक अर्ज करपाक कटकटी कश्यो जातात त्यो पळयात. ईमेल ID, मोबायल नंबर आशिल्ल्यांकूच अर्ज करूंक मेळटा. ल्हान भुरगीं, जाणटी ईमेल वापरिनात तांकां अर्ज करूंक मेळना. पालकां बरोबर भुरगीं पॉझिटिव्ह जाल्यार बरोबर अर्ज करूंक जाता. मात फाटीं फुडें पॉझिटिव्ह जाल्यार पालकांचे युजर ID वेल्यान अर्ज करूंक मेळना. युजर ID करतना दिल्लें नांवूच अर्जदार म्हूण लॉग जाल्लें आसता. ते खातीर आपल्या ID वेल्यान दुसऱ्याचे अर्ज करपाक मेळना. ऑनलायन जाणा आशिल्लो मजत करपाक गेल्यार ताकाय उठाबशी. ऑनलायनाच्या ह्या तंत्रीक कटकटींक लागून खूब जाण होम आयसोलेशन पर्याय घेवंक पावना. गोवा ऑनलायनाच्यो ह्यो कटकटी सदळ केल्या बगर होम आयसोलेशनाची वेवस्था सारकी चलूंक शकना. ह्यो तंत्रीक अडचणी सुटमेरेन असिम्प्टोमॅटीक दुयेंती ना धड सेंटरांनी ना धड घरा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. सोमारा 3 ऑगस्टा सावन शिक्षकांच्या स्कुलांनी वचपाचें कशें कितें ताचेर शिक्षण खात्याची आयतारा सांजे उसरां मेरेन जाग ना माग. फाटल्या सप्तकांतले शिक्षण खात्याचे सर्क्युलरा प्रमाण सोमारा सावन स्टुडंट नाशिल्ल्या रिकाम्या स्कुलांनी शिक्षकांची हजेरी. मेळ्ळे ते म्हायती प्रमाण टिचरांनी हेडमास्टर प्रिन्सिपलांक फोन करून खात्री केली आनी परत स्कुलांत वचपाची तयारी केली. थंय वचून कितें करतले तें सरकाराक खबर. IIT वेल्यान 72 गट पडल्यात. भायले येवन IIT आड वातावरण तापयतात, लोकांक चिथायतात. IITक तेंको दिवंक म्हूण नव्यान एकठांय आयिल्ले गुळेली IIT बचाव समितीचो आरोप. ही समिती खंय गांवांनी वचून IITक तेंको दिवपी लोकांच्यो सयो घेतली आनी तें निवेदन थंयचो आमदार, मंत्री, जिल्लोधिकारी ते मुख्यमंत्र्या मेरेन सगल्यांक दितली. आज आमी जो IIT प्रोजेक्ट आमच्या गुळेली क्षेत्रांत येता त्या IIT प्रोजेक्टाक समर्थन दिवपा खातीर आनी ताचो बचाव करता खातीर गुळेली IIT बचाव समिती म्हणून एक स्थापन केल्या. आणि समाजातल्या प्रत्येक स्तरान आमी हे IIT बद्दल माहिती दिवन तेंचो कितलो पाठिंबो आसा म्हणून आमी एक सह्यांची मोहीम आजच्यान चालू करतात. म्हत्वाचें म्हणजे गेल्या कित्येक वर्सां जालीं की 70 तालुका हो विकास प्रकल्पाची प्रत्यक्षीण आसलो. म्हणटकूच हो आसलो आनी आसाय बी. आनी आतां जेन्ना हो 70 हो IITचो एक जागतीक दर्जाक उच्च दर्जाक शिक्षणीक प्रकल्प येता
तेन्ना काही लोक विनाकारण अज्ञान असल्यान कारणान काही विचार कोण मनान भरता भायले लोक घेवन ताका विरोध करता. प्रत्येक गांवांत प्रत्येक स्तराचेर ह्या IITची माहिती दिवन तेंचे प्रत्येक जे समर्थन आसा तेजी सही घेवन आमी ती सही घेवन मुख्यमंत्री जिल्हाधिकारी आमदार हांकां सगळ्यांक धाडटले. कित्याक हो बरो प्रोजेक्ट लोकांनी हे समजून घेवन हेका स्पॉन्टेनियसली सपोर्ट करूंक जाय आसलो. पूण दुर्दैवाची गोष्ट अशी आहा की थोडे लोक जे भायले लोक लोकल लोक न्हू तेंच्यांनी थंयसर येवन कित्याक आमी पळयतात हेचेर की कितें ते थंय येवन कितें कितें उलयतात कितें कितें करतात लोकांक मिसगायड केल्ले आसा. म्हणून हो विरोध तांकां हांव अपील करता की हो विरोध करचो न्ही. तशेंच ह्या माध्यमांतल्यान हांव सांगूंक इच्छिता की बाकीचे जे आमचे जे ह्या प्रकल्पाक सपोर्ट करता तांच्यांनी सुद्दां फुडें येवचें. त्या खातीर आमी सह्याची मोहीम सुरू केल्या. आनी हांव 70च्या सगळ्या लोकांक सांगूंक सोदता कित्याक आमी हेका सपोर्ट करुया म्हणून. हांव सगळ्यांच्या घरोघरी वचून आमी सपोर्ट करतली आनी हो प्रकल्प हाडटलीच. आनी काही लोक अशें कितें उलयता भायल्या लोकांक उलोवपाचे हांगासर अधिकार ना. आमचे 70चे लोक समर्थ आसा उलोवपाक कळ्ळें न्ही. आमी सोल्युशन काडुया कितें खरें कितें खोटें तें. बेश्टे हे भायले लोक येवन सांगता अशें जालें तशें जालें हे लोकांचें आमी भायल्या लोकांचें आयकुपाचें ना. आता घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. रोखडेच परत मेळया. मयेचो आदलो आमदार सभापती अनंत शेट संवसाराक अंतरलो. 58 वर्सांचेर मरण. 7 दीस जाले GMCत आशिल्लो. आयतारा फांतोडेर 3 सुमार गेलो. 2007 आनी 12चे विधानसभा वेंचणुकेंत BJPचे तिकेटीचेर आमदार जाल्लो. जानेर 16 ते मार्च 17 मेरेन तो सभापती उरलो. मुर्तीकार म्हूण स्वताची गणपती चित्रशाळाय चलयतालो. मुख्यमंत्री धरून राजकीय फुडाऱ्यांनी ताका आर्गां ओंपलीं. तांच्यांनी केल्लें काम मयेची जनता ही सदोदीत याद दवरताली. बारीक लोकां खातीर झटपी बारीक समाजाचो मनीस जेणे वेगवेगळ्या ह्या मतदारसंघात तांचें खूब मोठें कॉन्ट्रिब्युशन सगळ्या लोकां खातीर आसलें. सभापती म्हणूनय तेंचें काम हें वाखवण्या जोगें आसलें. म्हाका केन्नाच राज्य करता आसतना विधानसभेंत आसत किंवा विधानसभेच्या भायर आसत केन्नाच अनंत बाबाची बद्दल म्हाका केन्नाच समस्या निर्माण जाली ना. खूब समजूतदार आनी गुणी असो लोकप्रतिनिधी आमी मुखल्यांत. खऱ्या अर्थान एक मन मेळाव मनीस थंड काही केन्नाच आंगाक गरीबपणा ना. एक बरो मनीस आयज ना हाच्या बद्दल म्हाका खूब दुख्ख जाता. आमचे बरे मित्रा पैकी ते बरे मित्र आसले आनी गोंयच्या राजकारणात तेंचे बरे वजन आसलें आनी योगदानूय आसलें. पक्षाचे आनी मये मतदारसंघाच्या विकासा खातीर काम केलें. ताणें मये मतदारसंघा खातीर
10 वर्सां आपल्या आमदार पदाच्या कारकिर्दीत जे काम केलां ते मयेची जनता, ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीची जनता केन्ना विसरची ना. दिसता नागपंचमी दिसा तांकां हांगासर येवन भेटून गेल्लो तेन्ना तेंची स्थिती ओके आसली, बॅड रिटर्न आसले, पूण बरें उलयल्ले, बरें केल्लें आनी आमी अशें केन्ना चिंतूंक ना की आयज हें घडटलें. पूण आणि त्या आमदारच्या काळात त्यांच्यानी आपल्या मया मतदारसंघाचो बऱ्यापैकी विकास केलो. नम्र स्वभाव, विनयशील स्वभाव यांचो, कोणाकडे दुश्मनी ना, हसात खेळात त्यांनी सतत राजकारण केलेले आसा. लोकांची सेवा, राष्ट्राची सेवा हे सर्वोपरी मानपी अशा कार्यकर्त्याक आज आमी मुकल्यात. अकाली गेलो आमकां खूब दुख्ख जाता. पक्षाचें नुकसान कितलें जाल्लें आसतलें तें जावं, पण एकूण आमचें कार्यकर्ता क्षेत्र जें आसा त्या क्षेत्राचें नुकसान जालें अशें म्हाका दिसता. एकदम बरो मनीस आसलो, तेन्ना कोणाक दुखोवंक नासलो. वी हॅव लॉस्ट अ व्हेरी गुड लीडर ऑफ द मासीस. सर्वसामान्य मनीस जो आमी म्हणटा तांकां पळोवपी, तांकां राखपी, सांबाळपी. मया मतदारसंघातल्या पिळगांव पंचायत वाठारांतल्या मळावेल्या लोकांक अजून धड रस्तो ना. लोकांक पांयवाटेचोच आदार. दर वेंचणुकेक एकलो येता आनी रस्तो करता म्हूण पोकें उतर दिवन वता. मळावेल्या वाड्याक रस्तो अजून मेरेन ना. आतां रस्तो जाय मेरेन वेंचणुकेचेर बहिश्कार घालपाची लोकांची तयारी. खासा रिपोर्ट. दिवचल मतदारसंघातले बागवाडा पिळगांवचो हो मळार वाडो. वाड्यार अजून रस्तो ना. लोकांक पांय वाटेचोच आदार. हांगा सुमार 15 घरां आसात. 35 लोकवस्ती. रस्तो ना तो ना, सामकी अशी पायवाट, स्ट्रीट लायटूय ना. सगळं लायटी कांयच ना. आमी आतां येता वयता आमच्या पांयां कडेन सुद्दां आमकां भंय दिसता येता वयता आसतना. आनी समज गेली जाल्यार सुद्दां एक खंयच्या खणक्यान सुद्दां पडटा वचोन. तें कळना न्हू रातचें वयता आसतना. आतां आमचे गणपती पळय आमी माथ्यार धरून घेवन वयता. बाबा ते खंयच्यान पडटले, खंयच्यान वयतले अशें म्हणत तशें कांय ना. आमी आतां सरळ वयता म्हणून वयतात. कित्याक देवाचे विश्वास धरून वयता. पूण ह्या आतां तेंच्यांनी करपा जायना. करता करता म्हणून सांगता आमकां रस्तो, पूण आजून कांय रस्तो केलो ना. हे इलेक्शनाक सांगता तुमकां रस्तो मेळटलो, फुडल्या इलेक्शनाक तुमकां रस्तो मेळटलो, फक्त रस्तो मेळटलो इतलेंच सांगता आनी कांयच ना. फक्त हो रस्तो केल्लो जाय. आमची भुरगीं सगळीं शाळेन वयता, आमी रातचे गणपती सुद्दां घेवन आमी हेच वाटेन वयता. लायटी ना, कांय ना. आमकां खूब त्रास जाता. ते सरकारान मातशें हेजेर लक्ष घालचें. आमचे सरपंच आहा तेंच्यांनी लक्ष घालचें. 15 सुमार घरां आसा आनी खूब फॅमिली आसा. व्हडली फॅमिली आसा. 10 घरां म्हटल्यार 15 घरां सुमार आसा हांगासर. प्रवीण जाटयेन आमदार जालो काय रस्तो करता म्हूण सांगिल्लें. तो आमदार जालो. दुसरी विधानसभा वेंचणूक तेंकली. रस्तो ना तो ना. आमच्या हांगसर येवन मिटींग बीन घेवन गेलो तो रस्तो करता बी म्हणून सांगून. प्रवीण जाटये मी ताका सांगलेले रस्त्या खातीर आमचो रस्तो जावंक जाय म्हणून. आमची तो मिटींग हांगसर येवन घेवन गेला, करता म्हणून सांगलेलो, पूण अजून पर्यंत रस्तो करू ना. केन्ना येयल्ले निवडून येयले नंतर येयल्लो. निवडून येयले नंतर येयल्लो. तेन्ना सांगलेलें तेणी रस्तो करता म्हणून. अजून पर्यंत जावना. रस्तो जायना जाल्यार वेंचणुकांचेर बहिश्कार घालपाची वाड्यावेल्या लोकांची तयारी. फाटली 25 वर्सां जवळ पंचायत आमच्या रस्त्याचो ठराव घेवन गुड्ड्याक मारता हांव अशें म्हणीन. राजकीय दुर्लक्ष आसूं जावं आनी कसलें दुर्लक्ष आसूं, हो ल्हानसो रोडा खातीर खूब सतवणूक चल्ल्या. तो रोड बेगिनात बेगीन आमकां जावचो आनी आमची सोय करची. नाजाल्यार येणाऱ्या काळान दर एका निवडणुकीचेर आमी बहिश्कार घालतली, मतदान करची ना असो आमी निर्णय घेतला. पंच सांगता रस्त्याची सगळी फायल करून दिल्या. कसलीच अडचण ना. आमदारान लक्ष घालून रस्तो तडीक लावपाचो. हांवें ह्या रोडाची आमचे 38/4 सर्वे नंबर ह्या रोडाची फायल हांवें कंप्लीट फायल रेडी करून हांवें घातलेली आसा बघा. आनी आमच्या आमदाराक सुद्दां हांवें ऑलरेडी सांगलेलें आसा की बाबा हो तांकां रोड जावपा. आनी हांगा 30 घरां आसा. सगळे आमचे लोक आसा पळय ते सगळे आमगेर येता आनी म्हाका भरपूर हें करता. तेन्ना हितून हांव इतकें रिक्वेस्ट करता की आमदारान बेगींतल्या बेगीन कितें तरी एक तोडगो काडचो. पूण कोर्ट मॅटर हेका कांय ना, स्टे बी तशी कांय ना. समजलें. एक लोक बेश्टेच सांगता कोर्ट मॅटर आसा म्हणून. कोर्ट मॅटर ऑलरेडी फायल भाटकाराची NOC हांवें सगळी लायिल्ली आसा आनी फायल अपटूडेट करून दिली आसा. प्रुडंटा खातीर विनायक सामंत. कोरोनाचो लॉकडावन आनी अनलॉकांतूय 70 थापटी नित्या भशेन नेटान. आयतारा क्रायम ब्रांचीन होणांत धाड घालून थापटेक बशिल्ल्या 6 जाणांक उखल्ले. 2 लाखांची कॅश जप्त. जुनांतूय क्रायम ब्रांचीन वाळपय अशीच धाड घालून 8 जाणांक धरिल्ले.
लाखभराची कॅश धरिल्ली. वाळपयच्या पुलिसांक मात कोणूच दिसना. गोंयांत मटक्याच्योय रेडी पळयल्यार मटका लॉबीक लॉकडावन आनी अनलॉक दोनूय सारखेच. गोलते नावेली आनी मळार पंचायतीन थंयचो वावुरपी रोहन हरमलकाराच्या आदारान दिवाडे होमिओपॅथीच्यो इम्युनिटी बुस्टराच्यो गुळयो वाटल्यो. दिवाडकारांक ॲम्ब्युलन्सीची गरज आसा, ती खंय रोखडीच येतली. गांवच्या भुरग्यांची बेकारी पयस करपाक यत्न चल्ल्यात म्हूण हरमलकार सांगता. दिवाडेच्या ओवर लेडी हायस्कुलाक ताणें CCTV कॅमेराय स्पॉन्सर केल्यात. आनी ह्यान पयलें ताणें केल्लें आसा. लॉकडावन जेन्ना जाल्लें तेन्ना प्रत्येक गांवांत घरान ताणें कम्युनिटी वाटलेलें आसा. आनी हांव तेवडें मागता ह्यान फुडें ताणें अशें आपलें कार्य चालू ठेवचें. आयज ताणें हो एक पावल घेतलेलें आहा. होमिओपॅथी पिल्लां आयिल्लीं ताज्या ओन पयशांनी ती हाडलेली आहा. कित्याक जायती शॉर्टेज जाल्ल्या लोक आमकां विचारता तुमी मांडले मरे वाड्यार. आमी हेज्यान पयलीं सांगलें आहा की ॲम्ब्युलन्स सुद्दां दिवपाचें आहा की ह्या कोविडाक लागून मातशें आमचें डिले जाल्लेलें आहा. येता त्या थोड्याच दिसांनी दिवाडकारांक आमच्या ॲम्ब्युलन्सूय मेळपाची आहा. आनी अशी आमची दिवाडची हें वाडोवंक जाय की आनी दिवाडचे जायते लोक बेकार आसा तेंचेंय कितें तरी बरें जावंक जाय अशें आमी चिंतून ताका लागून फुडें सरल्या आनी आमचो गांवचो फूल सपोर्ट आहा. आमचें स्कॉल चलता. आमचें स्कॉल ऑलरेडी DVR हायस्कूल ती आमी आमचो फादर हेडमास्तर आनी हांव PTA चेअरमॅन आहा त्या स्कॉलाचो. तेजे कडेन गेल्लीं की आमकां बाबा एक CCTV कॅमेरा थोडे एक रिक्वायरमेंट जाय म्हणून. टोटल आमकां 24 CCTV फूल स्कॉलाक कॅमेरा जाय आसले. तुमी गेल्ले? हय आमी गेल्ले. हांव फादर गेल्लो, हेडमास्तर आसले आमचे बरोबर आनी हांव आसलो. तेणी अख्खें स्पॉन्सर केलें आमकां. अरावंड 2 लाख हें प्रोजेक्ट आहा तो. तितलें आपूण तेणी गांवन समजी ऑर्डर दिली आमकां. इतल्यान ह्यो खबरो हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां ट्विटर, फेसबूक, प्रुडंटाचो ॲप, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲप, प्रुडंटाच्या वेबसायटीर लायव्ह मेळटा. फॉलो प्रुडंट, स्टे होम, स्टे सेफ. पळयत रावत प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.